गोंयांत सनबर्नाचे सस्पेन्स चालू आसा। नव्या वर्साचे आदले दिसा 31 डिसेंबराक सनबर्न घडोवन हाडपाचो हावेस आयोजकांनी उक्तायला। पण त्या दिसा येरादारीची सावळो गोंधळ जातलो म्हण 31 डिसेंबराक सनबर्नाच्या आयोजनाचेर वागातोराचे थळावे तशेंच थळावी आमदार डिलायला लोबोन विरोध केला। हाचेर मुख्यमंत्र्याक जाप विचारली। पळयात। मॅडमीन रिक्वेस्ट केला ताका 31 नाका म्हणून लोकांक नाका जाल्यार कशें करता। लोकांक जाय म्हणून 31 लोकांक जाय म्हणून आमी सनबर्न करता। लोकांक नाका जावचें ना। मॅडम विपय हांगा चलो मॅडम तुमका सनबर्न नाका म्हणून अरे जाले फोटो घे चल। आम्ही फकत 31 नाका म्हणून सांगता। सनबर्नाचो आयोजक गोंय सरकाराचो जावई जावन रावला असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आणि आमदार विजय सरदेसाय हाणें केला। ईडीएम हे गोंयांत जावपाकूच जाय ताका म्हजो विरोध ना, पण सनबर्ना कडल्यान जी थकबाकी आसा ती वसूल करची आणि ताच्या आयोजनाचेर उच्च न्यायालयान मार्गदर्शन सुचोवण्यो घातल्यात ताचें पालन जावचें। तशेंच जायना जाल्यार गोवा फॉरवर्ड कोर्टान वतले अशी शिटकावणी विजयान दिल्या। I don't know whether shifting from Bagator to Mopa will work now, but certainly it cannot be held on 31st. 31st is a sacred day, New Year day, and ताका religious importance आसा। आणि लोकांचे स्थानिक लोकांचो धंदो जावंक जाय। एक कोण तरी येता आनी सगळो धंदोच उखलून व्हरता आनी ताका सरकार सपोर्ट करता अशें जावंक जायना। आनी सेकंड सनबर्न म्हणटा तें कितें, तो एक सरकारी जावंय जावंक जायना। सनबर्नान कितें पयशे पयलींचे दिवंक जाय, हायकोर्टान ताचेर कितें ऑब्जर्वेशन्स काडल्या, ती ऑब्जर्वेशन हे खेपे ते मानतले काय ना। सनबर्न टिकेटी डिक्लेअर करता, मुखेलमंत्री दुसरे सांगता, अशें जावंक जायना की हो मोस्ट प्रिफर्ड नेशन स्टेटस बी म्हणून आसता पळय तसो सरकाराचो हो जावंय जावंक शकना सनबर्न। सो वी हॅव टू बी व्हेरी क्लियर अबाउट दीस की सनबर्न इज ओके, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग दॅट कॅन हॅपन इन गोवा। सनबर्न कॅनॉट होल्ड गोवा टू रॅन्सम। हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांवें एक पार्टीक सपोर्ट केल्लो, सनबर्न नाका दुसरें ईडीएम आनी ते ताजे परस व्हडलें जालें आनी स्थानीक मनशांक सगळ्यांक तांचे हें घालूंक मेळिल्लें, सगळें मेळिल्लें। सो अशें न्ही की सनबर्ना शिवाय जायना म्हणून। ओके ईडीएम जाय, गोंयांत तो एक फ्लेवर आयिल्लो आहा की लास्ट विकान हें जाता, तें बरें आहा सगळें। आय एम नॉट अगेन्स्ट ईडीएम, आय एम नॉट सेईंग इट इज अगेन्स्ट इंडियन कल्चर, सो तें नाका अशें हांव म्हणना, पूण तो सरकारी जावंय जावंक शकना। आनी कायदे ऑफकोर्स जाला, कायदे ताका लागूंक जाय मरे। अरे एक सायडीन शिवोलीचे आमदार सांगता, मुखेलमंत्र्यान सांगला म्हणून की 31 तारखेक जावचें ना, दुसरे सायडीन 31 तारखेच्यो टिकेटी तो विकता। कितें करता हा रुलींग आमदारांनी चिंतपाक जाय तांकां व्हॅल्यू कितें आहा तो। सनबर्न व्हडलो काय आमदार व्हडलो, सरकारान चिंतपाक जाय। इतलें सामकें लोटांगण घालपाची गरज ना ताजेर। आनी सनबर्नान जर ते कायदे बिदे फॉलो केले ना जाल्यार हे खेपे आमी वतले कोर्टान, हें हांव तुमकां क्लियर सांगता, बिकॉज रिपिटेड कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कॅनॉट बी अलाउड। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार आणि हिरण्येश अडणकार।